येवकार हांव सुशांत गावस. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. 23 ऑक्टोबराच्यान मान्सून घेतलो एक्झिट. 24 वेर उरतले सुके वातावरण. तळगांवां वाडपाक लागल्यात बेकायदेशीरपणान दोंगर कातरपाचे प्रकार. बाबुशाचे आदले वांगडी उदय मडकयकार आनी टोनीचो आरोप. सांकवाळच्या शिनोळे गावातले शाळेची सामकीच जाल्या अवतिकाय. शिक्षण खात्यान करची इमारतीची दुरुस्ती. थळाव्या लोकांची मागणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारात. सांकवाळ वाठारांतल्या शिनोळे गांवांतले शाळेची सामकीच अवतिकाय जाल्या. शिक्षण खात्यान शाळेचे इमारतीची दुरुस्ती करून दिवची थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या. विद्यार्थी आनी पालकांचो फावो तसो प्रतिसाद मेळनाशिल्ल्यान गोंयच्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो शाळो बंद जावपाच्या मार्गार आसात. इमारतीच्या दुरुस्ती कडेन कोणाचेच लक्ष नाशिल्ल्यान त्यो मोडपाच्या वाटेर आसात. सांकवाळच्या शिंदोळे वाठारांतले शाळेची तीच गत जाल्या. शाळेची इमारत मोडपाक पावल्या. फाटली कितलीशींच वर्सां जाली ही शाळा बंद आसा. शाळेचे छप्पर कोसळ्ळां आनी ती मोडपाच्या वाटेर आसा. वापरात नाशिल्ल्यो शाळांच्यो इमारती दुरुस्त करपाक जाय. त्यो दुरुस्त केल्यो जाल्यार सामाजीक संस्थांक तरी त्यो वापरपाक मेळटल्यो. समाज वावुरपी गौरीश बोरकार सांगता. खरेंच हें पळोवन खूब वायट दिसता की हांगा जी सरकारान जो जनतेचो पयसो खर्च करून येदी व्हडली जी बिल्डींग बांदलेली आहे ही आयज खंय तरी भग्न अवस्थेन पडलेली आसा. खंयचे सगळें जें पळयत खरेंच दूख जाता. एका टायमार हांगा प्राथमीक शाळा चलताली आनी ल्हान भुरगे हांगा शिकताले, खेळटाले. सरस्वती पुजन सारकें एक पवित्र काम हांगा, देवाचें काम हांगा जातालें. सगळें बरें सांगत जातालें. पूण तेजे उपरांत सगळें हें पळयत जाल्यार सगळें एक भग्न अवस्थेन जाल्लें आसा. झाडां सगळें वाडलेलीं आसा. सायडीक अंगणवाडी आसा, बालवाडी आसा. ल्हान ल्हान भुरगीं हांगा शिकपाक येता. हांगा जी झाडां जी वाडल्या पळोवन खूब भिरांत दिसता की खंय तितून एक सोरोप आसूं शकता, कसलें जिवाणी आसूं शकता, आनी कितें आसूं शकता. दुसरी एक गजाल, हांगा जी आमी टॉयलेट पळयता ही टॉयलेट यूज करपा सारकी ना. नळे फुटलेले आसा. पावसान जे मदेर जें आसा, जे हें मारलेलें आसा, कामी म्हणया, वाशें म्हणया, हें आयज कुसमेळपाक लागलेलें आसा. इलेक्शनाच्या एक दिसा हें युटिलायज जाता, अदरवायज हांगा कांय जायना. 2022 इलेक्शन येता आनी इलेक्शनाचो रातचो स्टाफ येता. तो स्टाफ रावतलो कसो हांगा? हांगा लायट आसा काय हुंदरांनी खाली वायर तिवूय खबर ना. जर सकाळीं टॉयलेट यूज करता जाल्यार टॉयलेट आयज ती रेडी जावपाक जाय, कांय ना. हें पळोवन खूब दूख दिसता. सरकार हितून लक्ष घालचें, पंचायतीन लक्ष घालचें आनी म्हाका आमचो ZP आसतलो किंवा आमदार आसतलो हेणीय लक्ष घालचें आनी एक गांवच्या लोकांक एक बरें एक हें सुविधा उपलब्ध करून दिवची. आनी हांगा ही जागा जी आसा ही मोठी प्रमाणांत जागा आसा. जर शाळा सुरू जाली ना किंवा जर करपाक शक्य ना जाल्यार सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा, क्लब आसा, महिला मंडळ आसा, तांकां ती युटिलायज करपाक दिवची आनी एक नाम मात्र फ्री तेंचे कडेन घेवची, जेणे करून जागा युटिलायज जातली आनी तेजे भायर ती मेंटेन जातली. मेंटेन जावप खूब गरजेचें आहा. आनी जर महिलांच्या हातीन जर दीत जाल्यार म्हाका खात्री आहा, म्हाका विश्वास आहा ही बरे तरेन यूज जातली. शाळेच्या नूतनीकरणा खातीर आपूण आपले परीन पुराय यत्न करतली अशें जिल्लो पंचायत वांगडी अनिता थोरटान सांगलें. म्हाका आतांच कळलेलें आसा की सांकवाळ इतले बरे गांव आसा, पण ह्या गांवान इतले पथॅटीक कंडिशनान तुमी पळयले आसतले. इतले पथॅटीक कंडिशनान हे स्कूल आसा हे म्हाका आतांच नोटिसान येयलेलें आसा. सो मॅक्झिमम ट्राय करता ZP अंडर अलॉंग विथ द पंचायत आनी बाकीचे सगळे आमचे गव्हर्मेंट जे आमचे ऑफिसर्स आसा तेंचे कडेन एप्रोच जावन जाता तितले बेगीन आमी हे रिनोवेट करपाक ट्राय करतले. आनी आतां तुमी पळयले आसतले हांगा ग्रास बीन कितलेशे झालेले आसा. कोण हीच ना ह्या एरियान. म्हाका खऱ्यांनी वायट दिसता. आमी गोंयान रावता काय खंय रावता. इतले आमी डेव्हलपमेंट जेन्ना म्हणटा स्टेट आनी अशा डेव्हलपमेंट स्टेटीन अशी स्कुलाची अवस्था जावप हे खऱ्यांनी वायट दिसता. एज अ ZP म्हाज्याच्यान जाता तितले हांव जरूर ट्राय करतले आनी ह्या सांकवाळांतल्या गांवांतले लोकांक आतांच कोणी म्हाका सांगलेलें आसा की ना जाल्यार महिला मंडळाक नाजाल्यार बाकीचे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसात नाजाल्यार आनी गांवचे ऑर्गनायजेशन्स आसात. सो एटलिस्ट दे कॅन युटिलायज बिकॉज ऑफ पॅन्डेमीक सगळ्यांक खबर आसा जायते स्कुलाची दुर्दशा झालेली आसा. पण तेचेही हे जे गव्हर्मेंट फंड्स आसात ते युटिलायज करून कशे बऱ्या पद्दतीन जातले हेचे हांव जरूर प्रयत्न करतलें. गोवा 365 खातीर सांकवाळच्यान हिरू महाले. दयानंद नार्वेकाराच्या प्रवेशा उपरांत आम आदमी पार्टीन उत्तर गोंयांत आपली बसकण आनीकूनच घटमूट केल्या.
कितल्याशाच राजकीय पक्षांच्यो आपल्या कडेन ऑफरी आशिल्ल्यो पूण आपूण आम आदमी पार्टीचो पर्याय निवडिल्ल्याचे नार्वेकारान सांगलें. आदलो आमदार दयानंद नार्वेकार खुबशा गजालींक लागून वादांत सांपडिल्लो. अशें आसलें तरी सद्याक हळदोणे मतदारसंघात ताजो बरोच वावर चल्ला. आपाची हळदोणेची तिकेट मेळ्ळी जाल्यार ताका भाजपाचो ग्लेन टिकलो आनी गोवा फॉरवर्डचो किरण कांदोळकराच्या आव्हानांक तोंड दिवचें पडटलें. माविन गुदिनो आड नानुस्कार वेंचणूक लडोवपाची शक्यताय आसा. केजरीवाल आमचो आसा चीफ मिनिस्टर, ताका मेळ्ळो. तेणें म्हाका येदें व्हडलें कितें कितें काम केलां तेजें एक लिस्ट दिलें. आय थिंक इट इज ऑन देअर वेबसायट ऑल्सो. एंड आय एम रियली टेलिंग यू, आय वॉज शॉक्ड की अशा तरेचें काम करपी जर सरकार मेळ्ळें आनी तें काम करतना कितें करता, 2 कोटी पॉप्युलेशन सांबाळटा, 2 कोटी. आमचे कडेन 15 लाखाचें पॉप्युलेशन आहा. आज गव्हर्मेंट म्हणटा ऑक्सिजन ना म्हणून कोण मरोंक ना म्हणून. ते गव्हर्मेंटाक शाबासकी दिवंक जाय. पूण थंय केन्नाच गव्हर्मेंटान सांगूं ना की ऑक्सिजन ना म्हणून मेले म्हणून. केजरीवाल सदां सांगे आनीक ऑक्सिजन धाड म्हणून, आनीक हे डिमांड करी, आनीक ते डिमांड करी. स्टेटहूड जालो म्हाज्या लायफान 1988. कोंकणी भाशा आमी काँग्रेसच्या टायमार रिकॉग्नायज केली. स्टेटहूड हाडून दिलो 88. पावर मेळ्ळें आमकां. आमी तेजो फायदो केलो काय ना केलो तो प्रश्न. पूण फाटल्या 10 वर्सां जें कितें जालां गोंयांत तें पळयतकीर दिसता की कोणी तरी राजकारणांत परत येवचो. आनी BJPचें जें गव्हर्मेंटाचें राजकारण आसा तेजे खातीर हांव परत राजकारणांत आतां येयलां. आनी काँग्रेस जी आसा ती हांवें जवळ जवळ 2012 लास्ट इलेक्शन लढलां. थंय काँग्रेसाची दिगंबर जाले तेन्ना, म्हणजे तो चीफ मिनिस्टर आसलो. काँग्रेस सोंपली तेन्ना. आनी नंतरचे जे इलेक्शन आहा त्या इलेक्शनाक 2017 म्हाका येवन घरा कडेन सांगलें की तुका तिकेट दिता. हांव त्या मनशाचें नांव घेतलें आनी म्हाका काम करपाक लावलें. तिच्या दिसांनी हांव सगळे पर्वरी भोंवलो, पर्वरी रावचो म्हणून. आनी सगळ्यांक आश्वासनां मेळ्ळी. कोण पार्टी प्रेसिडेंट, कोण लिडर, एक दिगंबर सोडून बाकी सगळ्यांची आश्वासनां मेळ्ळी की तूं राव म्हणून. सो ऑल ऑफ सडन दॅट टिकेट वॉज गिवन टू इंडिपेंडंट सपोर्टेड बाय काँग्रेस. ती चिकानेरी जाली न्हू मागीर. एंड देन आय सेड ओके, आय डोंट वॉन्ट. हांव काँग्रेस सोडली, रेजिग्नेशन दिलें. द रेजिग्नेशन वॉज डायरेक्टेड अगेन सोनिया गांधी. एंड देन आय केम आउट फ्रॉम दॅट पार्टी एंड आय लेफ्ट टू द पार्टी. इफ दे वॉन्ट मी टू कॉन्टेस्ट, आय वील कॉन्टेस्ट. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. ताळगांवां बेकायदेशीरपणान दोंगर कातरपाचे प्रकार वाडल्यात. आमदार बाबूश मोन्सेराताचे एका टायमावेले खास मनीस उदय मडकयकार आनी टोनी रॉड्रिगीसान आरोप केला. बिल्डर माफियांक खूश करपाक मोठ्या प्रमाणात झाडां कातरून उडयल्ल्याचे तांणी म्हटलां. हे विशीं मुख्य वन संरक्षका कडेन कागाळ नोंदयल्याचे तांणी सांगलें. ताळगांवच्या सातिस्मूर वाठारांत घराघरांनी वचून लोकांच्यो गाठी भेटी घेतना दोंगर कातरपाचो प्रकार नदरेक आयलो अशें आदलो महापौर उदय मडकयकारान सांगलें. कितलींशींच झाडां कातरून उडयल्यात. हो प्रकार पळयल्या उपरांत उदय मडकयकारान आनी ताचो वांगडी टोनी फेर्नांडीसान राना खात्यांत धांव मारून हे विशीं कागाळ नोंदयली. हे विशीं TCP आनी ग्रेटर पणजी PDA कडेनय कागाळ नोंदयतले अशेंय तांणी सांगलें. आमकां अशें दिसलें की आमी मायनींग एरियेंत पावच्या भशेन आमकां तेन्ना दिसलें. आमी इमिजिएटली तो इशू रेज केलो आनी आतां आमी रावले पळोवपाक की तालिगांवच्यान जे आमदार आसा, जी रूल करता, ती जी रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा, पंचायत तेंची आसा, ती कंप्लेन करतली काय ना. आमी आरोप केल्लो ती आसात म्हणून, पूण कांयच एक्शन जालें ना. म्हणून आज आमकां नाइलाजान आमकां फुडें सरून आमकां ही कंप्लेन करची पडली. हे तालिगांवच्या आमदाराच्या ब्लेसिंगा शिवाय, पंचायतीच्या ब्लेसिंगा शिवाय हे कशेंच जावंक शकना. मायनींग एरियेन दोंगर जशे कापता तशें हे दोंगर कापलो. कितकीशींच सायल्याची झाडां आसली थंय ती कापली. तेजेर आतां आमी हांगा आतां पयलीं कंप्लेन केल्या. आतां आमी हेंची PDAन वता, ग्रेटर PDAन वता, थंय कंप्लेन आमी रजिस्टर करता. कलेक्टरान आमी दिवपाचें आसा, टावन एडमिनिस्ट्रेशन दिवपाचें आसा. म्हणजे हो जो इशू जो आसा हो आतां तालिगांव शेतां पुरोवन जाली. तुमी पळयला बिचूय काबार करपाचें तेंच्यांनी हातीन घेतलेलें आसा.
आमी जर त्या दिसा जर आमी थंय वचून जर बोवाळ करना थंय तो रोड जावन येना ती आनी फुडें फुडें पावपाचें. तालिगांवचे जे तालिगांवकर म्हणून असले पळय हे नश्ट करपाचो हेंच्यांनी आपल्या हातीन ठेको घेतलेलो आसा. म्हणजे कंप्लीट हे बिल्डराचे एजंट जावन हे मनसुरात फॅमिली काम करता तालिगांवान. हेंकां धडो शिकोवपाचो टायम आयला. आमी सगळे जागृत आसा. अशें न्ही की हेंकां कितें करतले आनी पसतले ते दीस गेल्ले आसा. हेंकां आनीक आमी कांयच करपाक दिवपाचें ना. आमी ते आसा दोंगर वचून हें केल्लो आतां दोंगरा आतां पळयताले थंय भायल्यान बंद केल्लें आसा फेन्सींग करून. म्हणजेच आमी रेस इशू केल्या बरोबर एक कितें ना कितें करता आनी थंय आमकां आनी फुडें वचचें न्ही म्हणून आमी आज हांगासर आयला. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आमी कंप्लेन केला की फॉरेस्टाच्या अंडर येता झाडां. तूं सादो जर माड तूं स्वता लायलो जाल्यार सुद्दां कापपाक तुका परमिशन घेवचें पडटा. आनी येदे व्हडले झाडांची झाडां ना कापलीं नश्ट करून तुवें व्हेली आनी तरी आसतना ही पंचायत आनी तालिगांवची जी आमदार रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसता जे फ्लायींग स्क्वॉड तेज्या अंडर येता. फ्लायींग स्क्वॉड हे केल्लें आसा. एक सादो सुद्दां डोंगर ल्हान सुद्दां कापत जाल्यार तुका ते रोखडेच एक्शन घेता. पूण हांगासर तुवें पळयलां येदे व्हडलें काडून सुद्दां खंय एक्शन घेवंक ना. एक इन्क्लाइंड असलेलो रस्तो केला. दोंगर एक 20-20-30 मिटर्स आसतलो. आय एम नॉट गोईंग इन टू द स्पेसिफिक्स ऑफ इट. तेंच्यांनी हांगा सायल्याची झाडां कट केला. फोटोग्राफ्स आहा आमी तुमकां एक कॉपी दितले. सो ही जी कंप्लेन आसा कोणें केला आमकां खबर ना. बट वी थिंक द पर्सन हू इज बिल्डींग दॅट हावस ताणेंच केला आसतलें अशें आमकां डावट आसा. ते हांगा अथॉरिटीज आसा ते इन्वेस्टिगेट करतले. न्ही ऑफ टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट अगेन्स्ट अननोन पर्सन एक FIR रजिस्टर करची हो पावर TCPक आसा ह्या एक्टाच्या अंडर. आनी वेरियस अथॉरिटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटानूय इन्वेस्टिगेट करचें कित्याक हांगा झाडां ही कशी कट केल्या. झाडां कट केल्या ती बरी आसा थंयच उडयल्या आनी आतां वचून पळयत जाल्यार झाडां नासतली ती. 10 ते 12 मिटरांचो रस्तो केला. प्रायवेट एक्सेस एक प्रायवेट बंगल्याच्यान एक प्रायवेट थंय घर आसा थंयच्यातल्यान वयर वयता. वयर आतां खंयचो बिल्डर इनवॉल्व आहा वी डोंट नो. बट एज उदय सेड दीस इज टोटली डन बाय intervention or non-intervention of the ministers or whoever it is. But we will take this complaint to a logical conclusion. If we have to knock the doors of the High Court also, we are ready for it. Right now we are approaching the first remedy under law. Goa365 खातीर पणजेच्यान अमर चवरिया. गोंय राज्य माहिती खात्यान आपली वेबसायट लॉन्च केल्या. खात्याचो मुख्य माहिती आयुक्त विश्वास सतरकराचे हस्तुकी वेबसायटीचे लॉन्चिंग जालें. माहिती अधिकार कायदो वेगवेगळे निवाडे आनी माहिती अधिकार कायद्या विशीं हेर माहिती वेबसायटीचेर उपलब्ध आसा. राज्य माहिती खात्यान आतां मेरेन 124 केसी सुटाव्यो केल्यात. गोवा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनाच्या वतीन तुमच्या सगळ्यांचे पत्रकारांचे आमी स्वागत करतात. आमच्या फाटल्या मार्च म्हयन्यांत हें कमिशन नव्यान कॉन्स्टिट्यूट जालें आनी आमी हांगासर ताबो घेतलो. ताजे उपरांत सादारणता ताबो घेतल्या नंतर एक 2 म्हयने आमकां काम करपाक मेळूं ना बिकॉज ऑफ कोवीड सिच्युएशन. फाटल्या वर्सभर कमिशन वॅकंट आशिल्ल्यान थोडोसो बॅकलॉग आशिल्लो. आमी कमिशन म्हणून थारायलें की हो बॅकलॉग जो आसा तो बेगिनात बेगीन कवर करपाक जाय आनी त्या नुसार आमी काम सुरू केलें. आनी आज 6 म्हयने जाल्यात आमकां तातूंत 2 म्हयने कोवीड पॅन्डेमीक सिच्युएशनांत गेलो. ताचे कडेन एक सादारणता 124 केसीस ताबो घेतल्या नंतर आमी डिस्पोज केल्ले आसात स्पायट ऑफ ऑल कोवीड सिच्युएशन. आमची आज आमी वेबसायट आसात ती रिवॅम्प केल्ली आसात. पयलींची वेबसायट जी आसा ती बंद पडिल्ली कारण हांगासर कमिशन कॉन्स्टिट्यूट नाशिल्लें. त्यामुळे आमचे सगळे रुल्स रेग्युलेशन्स आमचे सगळे जे जजमेंट ऑर्डर्स जातात ते डे टू डे अपडेट करपा खातीर आमी सुरवात केल्ली आसात. मोठ्या प्रमाणात आतां सगळी हियरिंग्स दोनूय सेशनात मॉर्निंग सेशन इवनिंग सेशन सुरू जाल्लीं आसात. रस्त्या कुशीक बसपी नुस्तेकारांक काडात. वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदान मुख्याधिकाऱ्याक सुचोवणी दिल्या. वास्कोच्या नुस्त्या मार्केटा वयल्यान सद्याक कोफुसांव चालू आसा. हे फाटभुंयेर आमदार कार्लोस आल्मेदान बुधवारा संबंधीत अधिकाऱ्यांची बसका घेतली. सध्याच्या नुस्त्या मार्केटाच्या जाग्यार नवे मार्केट बांदपाचें आसा. मार्केटांक बसपी नुस्तेकारांक शेड बांदून दिवन तांची दुसरी कडेन तात्पुरती वेवस्था केल्या. पूण मार्केटांतले नुस्तेकार शेडीक वचपाक तयार ना. रस्त्या कुशीक बसपी नुस्तेकारांचेर कारवाय करात मागीरच सुवात खाली करता अशें म्हणून नुस्तेकार आपले मागणेर ठाम आशिल्ले. हे फाटभुंयेर आमदार कार्लोस आल्मेदान संबंधीत अधिकाऱ्यांची बसका घेतली. फिश मार्केट इशू काय ना. इशू आता लोक होता तरी पयलीं कितें जाता प्रेस कॉन्फरन्स केला. प्रेस कॉन्फरन्स लोक भायर येता नुस्तें होलसेल
होलसेल भायर विकपाक नुस्तें बंद करपाक सगळें. आयज मिटींग घेता सीओ सांगला सगळ्यांक सांगला की होलसेल भायर विकपाक बंद करपाक सगळें. मागीर ते विल शिफ्ट इमिडिएटली. तेणी सांगला शिफ्ट करता. तेणी मिडिया सांगला शिफ्ट करता आमी. हे काम जाता ते करतले शिफ्टींग. फ्रूट वेंडर्स एंड फिश वेंडर्स शूड शिफ्ट इन वन प्लेस. आज जागो आहा बरो तो जागो बरो आहा. दे हॅव टू गो देर. What if they insist of not shifting? What action will be taken up? So actions you घेतलो. एक्शन इथे एज पर द लॉ एक्शन घेतले. आनी कोण सांगता जे लोकांक नुस्तें बाजार जाय. आख्खे बास्कोन लोकांक नुस्तें बाजार जाय. आतां ते धमकी कोणा दिवपाक जायना हिंगा की नुस्तें बाजार आमकां नाका म्हणून. ती बायलां बरी बायलां. ते एडवोकेट बरो फादर मायकल बरो. पूण आतां ही कॅनॉट डिमांड वॉट ही वॉन्ट. आय वॉन्ट अ गूड फीश मार्केट. बेगीन गूड फीश मार्केट जालें काबार. सगळे वास्कोकारांक हे फीश मार्केट बेगींतले बेगीन बांदलेले जाय. आतां तेज्या लागून बारीक सारीक मातशे इशू आसा लायक शिफ्टींग ऑफ फ्रूट वेंडर्स आसूं किंवा आमची जी नुस्तेकार भाव भयणां जी विकता नुस्तें तेंची कंप्लेंट आसा की होलसेलर जे नुस्तें तांकां बंद करपाचें. हे जे कितें इश्यूज आसा पळय ते म्हाका दिसता आयचे मिटिंगेक आमदारान ऑलरेडी म्युन्सिपल आमच्या चीफ ऑफिसराक आनी चेअरपर्सनाक ऑलरेडी रिक्वेस्ट केल्ली आसा की हे जे इशू आहा ते तेंचे सेटल करचे जेणे करून बेगींतले बेगीन ही आमची नुस्तेकार भयणी ज्यो आमचे टेम्पररी शेड जी बांदलेली आहा तांकां थंयसर ती बेगींतले बेगीन शिफ्ट जावपाक जाय. आनी जेणे करून आमचे म्हाका दिसता जे इतके वर्सां आमी ट्राय करता जे फीश मार्केट बांदपाक ते बेगींतले बेगीन आमी सुरू करपाक जाय. म्हाका दिसता तांकां क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन्स ऑलरेडी दिलेले आसा. तांकां वर्बली आमी पयलीं सांगतले की कित्याक तेंचे कडेन सुद्दां तेंचो नुस्त्यांचो स्टॉक आसतलो आनी कितें आसतलें सो ते बेगींतले बेगीन ते काबार करून तेंच्यांनी ते बंद करपाक जाय. सो तांकां पयलीं वर्बली सांगतले. एट द सेम टायम म्हाका दिसता आमची ऑथॉरिटीज पुलीस ट्रॅफीक पुलीस आसूं न्ही जावं आमचे पुलीस आसूं न्ही आमची म्युन्सिपालिटीचे आमचे इन्स्पेक्टर आसूं न्ही हे सगळे जाण मेळोन तांकां ते एक्शन घेतले तेंचे. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दक्षिण पश्चिम पावसाचो गोंयांतलो प्रवास सोंपत आयला. ऑक्टोबराच्या 23 तारखेमेरेन गोंयांतल्यान पावसाचो प्रवास सोंपतलो. पूण उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून 22 आनी 23 तारखेमेरेन वातावरण दमट उरतलें. गांवगिऱ्या वाठारांनी कमी अदीक प्रमाणात पावसाचो शिवर पडूये. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. चडांत चड तापमान 32 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आसतलें. वातावरण दमट उरतलें. देखून सकाळ फुडें दवाची कुपां दाटिल्ली दिश्टी पडटलीं. वातावरणाची विशेष अशी कसलीच शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.gowa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवयात जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासो.